पावसाळी स्पेशल मिठागला आंबे पचपणूचा गोज्जू आणि हुनोन पाज ಗೊಜ್ಜು ಖಾವಂಗ ಸಣ್ಣಚಿನ ಅರ್ಲು ಅರ್ಧವಳೆ ಕಡ್ತಸ ಚಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿಸಂಗಿ याचिके ठीकस कलरक एक दीग मिसंगी थोडे त्याल घालून सना उज्जंतू 1 मिनिट भाजून घेऊचे मिसंगीचे कलर चेंज झाला पुरो त्याची कुरकुरी जाता एक मिक्सर अंतू भाजेल मिसंगी सोई आणि मुकाल कप उद्द घालून चिकेची लना वाटूचे ಹಂಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪಡೆಯಂತಿ ಚಿಕೆ ಧಟಸ आणि चिकेला न जाला पासपोणसने आंब्या गोज्जू 3 नमुनेन करीत लसूण घाललो हरू ससम घाललो हिंग घाललो हिंग घालचिदारी थोडे तेल्लंतू चिके तांबडे जवते बजुका हांव हंगा लसूण घालून करतस तिनी लसूण घालनो एक पल्स ग्राइंड करचे चड वाटोचे ना जस्ट एक 2 सुतू गुंडेला पुरो मसालो रेडी जाल्यानंतर आणि त्या मसालाक पचपणसांनी आंबो चिळून घालचे मीठ घालले आंबो आणि पचपणसो हे कशी घालची म्हणून हांव ह्यांची व्हिडिओ तो लास्टाक सांगून दिला आंब आणि पचपणसो थोडे खाऊन पळयंती हांगा चड मिरचे ना तशें हांव जस्ट धुवन घेतस मिरची असल्यार उदकांतू अर्ध घंटो तिंबोवका पडटा त्या मसालाक पचपणसांनी आंबो अशी चिळून घालचे ते कसं म्हणून गोतना हातान चिळलेला मात्र रुची जावची ते गोज्जू तशें हांव हांगा हातांनीची चिळून दाखयतस आंबने पचपणसो चिळून जाल्यानंतर लास्टाक कातू घालून मिक्स करतस हांगा खाऊन पळयल्यार मीठ ऊन असल्यार मीठ घालका 2-3 टेबल स्पून नाल्ल तेल घालून हुनून बेजे ओटू घेवन जेवच्याक रेडी आतां मीठ घालचे कशी म्हणून पळया हर आंबनी पचपणस मीठ घालचे जाल्यार पचपणसाचे ते खंड आस पळया ते पुरा काडका आणि हांगा आंबो कसो यूज करता म्हळ्यार काट आंबो बಳ್ಳारी आंबो आणि नेक्करे आंबो जल्दीतले काट आंबो यूज करूंक पळयंती आंबो धुवन घेवन खतखती उदकांतू घालून धंकून दवरचे गॅस ऑफ करका नेक्स्ट दिवसू ते उदक पुरो उडोवन खतखती मिठा उदक कोण घेवन त्या मिठा उदक निवली नंतर हे आंबो घालून गट्टी एअर टाईट कंटेनरांत घालून दवरचे 10 आंब्याक म्हळ्यार इतलो व्हड आंबो ताका 5 मुष्टी मीठ धरता हांव हांगा असेल एक करंड्यांतू घालून घेतला मीठ घालले आंब आनी पचपणसू 1 म्हयने नंतर यूज करीत आंबो मीठ घालचे जाल्यार ते ऑटोमॅटीक अशी तोगू वता पचपणस केन्नाय वयर पावंत आसता तशी ताजी वयर कसने वेट दवरून घेवचो पडटलें नाजाल्यार एक धवेची साय म्हणटा साय म्हणल्यार कांय तोंदर ना जाल्यार पुरा मीठ घालले समज उदका भितर बुड्डून आसुका नाजाल्यार वग्गी वायट जाता तुमकां ह्या व्हिडिओ इश्ट जाल्यार आमगेले वेंगड व्हिडिओज पुरा पळयंती लिंक कमेंटान दिता आमची वासरीक सब्सक्राइब करेंती व्हिडिओ इश्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेंती थँक्यू बाय टेक केअर